देवी शांतार्गेक आनी बाबळेश्वराक नमन करून आयज आमी 62वे बाबळेश्वर देवस्थानाचो जात्रेचो सगळ्या गोंयच्या भाविकांक हार्दिक शुभेच्छा. तसोच आयज आमचो पयलो वर्धापन दिन. गेल्या वर्सा आमी मुर्तीची स्थापना केल्ली, तेजो आयज पयलो वर्धापन दिन आयला. तसोच आमी आतां देवकार्य चालू आहा आमचें. त्या नंतर देवकार्य जाल्या उपरांत मागीर आमचे आरती आसतल्यो, मागीर महानैवेद्य आसतलो, मागीर सांजचें मागीर भजन आसतलें, तेज्या उपरांत मागीर रातची दशावतार नाटक आसतलें. तशेंच फाल्यां सकाळ सत्यनारायण पळय आसतली, सार्वजनीक आसता ही, आनी मागीर आरती आसता, महाप्रसाद आसता, सांजचें भजन आसता आनी मागीर प्रोग्राम. अशे 7य दीस बरगतचे अशे कार्यक्रम आसता, सत्यनारायण पुजा आसता आनी ताचो भावीक बरो प्रसाद घेता हेजो. आनी बाबळेश्वर देवस्थान हें एक जागृत देवस्थान आसल्या कारणान लोक हेजो लोकांक हेजी जाणीव आसा की कोणूय बाबडो आशेन येता हांगासर बाबळेश्वराची खबर आयकून आनी हांगा येता आनी आपले 5 केळीं जावं कितें धरून आंगवण करता. बाबा आपलें म्हाजें काम जाल्या पुरो कोणूय जाय पुलीस येता जावं कोण आपल्या भुरग्याचें कामाचें जावचें म्हणून येता. आनी तें जाल्या उपरांत ते घडाच्या रुपान जावं आपली हांगा येता ते हाडून दिता. 5 करता, कोण 20 हाडयता, 25. आतां खूब जाण अशें हाडून अर्पण केलें देवा कडेन. तशेंच आमी मागीर कितें करता, हें घड जालें ना आयज सगळें वयर बांदता आनी तेच्या फाल्यां मागीर आमी ते सगळे पावण्यो करता. कित्याक नाल्यार ते मागीर हें जाता न्हू, पिड्यार जाता. तशेंच हांव सगळ्या हें पयलें आतां देव बरें करून सगळ्या म्हणटा कितें हें देवूळ आमी आमच्या खोंगोटकाराचें आनी सगळ्या बाबळेश्वर भक्तांचें भव्य दिव्य देवूळ जावचें म्हणून आहलें. तें स्वप्न आमचें पुराय जायत येयलां. थोडें इल्लें काम उरलां, ते वर्सा भितर आमी कंप्लीट करतले. त्या पयलीं हांव देणगी गेल्यार आमचे सगळे जे कोणी दिन पळय दिला तांकां परत देव बरें करून म्हणटा. आनी आमच्या कमिटी मेंबरांक हांव सगळ्यांक बरें दिसता की तेंच्यांनी म्हाका बरें सहकार्य दिवन आयच्या देवळान आमी काम करूंक पावलें. तशेंच बाबळेश्वर ही जात्रा म्हणजे अख्ख्या संवसाराक फामाद आहा आनी फॉरेनर मुद्दाम येता ते बनाना फेस्टिवल म्हणून पळोवपाक येतात. आनी अशेंच लोकांक हांव सगळ्यांक मागता अशें बाबळेश्वर देवान 7य दीस येवन देवाचो आशिर्वाद घेवचो म्हणून. देवूळ बांदता आसतना आमकां खुबश्यो अडचणी येयल्यो तेन्ना आमी थारायलें की जात्रेक लॉटरी घालच्यो म्हणून. आनी त्यो लॉटरी घातल्यो आमी 4थें वर्स. आनी 20 लाखांची सर्ती घालून 5 लाखाचे आमी प्रायज दवरताले. अशें 15 अशें 3 वर्सांक आमी 45 lakhs केले आनी अंदूय हें करता. आनी तेतून आमचें हें देवाक बरो हातभार लागलो आनी बरें काम जालें आमचें. तशेंच देणगीदारांचें काम जालें. परत आमकां वचोंक बरें दिसना लोकांचें, ताका लागून आमी सर्ती काडून सगळ्या लोकां कडेन मागता आमकां सर्ती काडून सहकार्य करचें. ईश्वराचें नाम स्मरण करून आजच्या ह्या जात्रेक सगळे तुमी हांगा उपस्थित आसात. आनी हो जो 62वा आमी जात्रोत्सव आयच्यान चालू जाल्लो आसा. गेल्या वर्सा हांगा श्री देव बाबळेश्वराची मुर्ती प्रतिश्ठापना जाल्ली, तेचो आयज पयलो वर्धापन दिन. आनी ही जी जात्रा आहा केळ्याची घडाची जात्रा म्हणून प्रसिद्धी आसा. हांगर ही जात्रा आमच्या गोंया भायर पासून प्रसिद्धी आसा. आनी जे फॉरेनर येतात भायरसून ते मुद्दम ह्या जात्रेची वर्सान वाट पळयतात. आनी आमचे अध्यक्ष आनी इतरांक सगळ्यांक विचारता बाबा ही जात्रा केन्ना आनी आमी केन्ना येवपाक जाय. सो आमी तांकां सांगता की अमकी तारखेर तुमी या म्हणून. मुद्दम ते भायरसून येतात. इतले हे देवाचे ह्या नांव नौकीक आसा इंडिया भायर पासून. आनी हो जो राखणदार आमचो आसा हो सगळ्यांक पावता. गरीब तशेंच श्रीमंताक जे आपले हांगर कोण आंगवण दिता तेंचे सगळे मागण्यो मान्य करता. आनी हे जे देवस्थान आहा हे वर्सान वर्स हांगा लोक जात्रेक खूब येता. वर्सान वर्स उत्सव वाडत आसा. आनी आमचो जो अध्यक्ष आहा आनी तेची टीम आहा, उपाध्यक्ष, इतर सगळे मेंबर आसात, सगळे हातीक हात घालून कार्य करतात. आनी त्याच्यात अधिपत्या खाली गेल्या वर्सा भव्य दिव्य अशें आमचें देवूळ म्हणजे मंदीर आमचें उबें जालें आनी मुर्तीची स्थापना जाली. हे त्याच्या हातीन कार्य जालें. आनी अख्ख्या लोकांक हांगा कळ्ळें की आमचे कोळवटकाराचें स्वप्न आसलें ते आमचें स्वप्न ह्या अध्यक्षान आनी त्याच्या सगळ्या सभासदान ते साकार केल्या. आनी इतले म्हणून म्हाजे 2 शब्द पुरे करता. आयज 62व्या वर्धापन बाबळेश्वराचे जात्रेचे 62व्या वर्धापनाक तुमकां हांव तमाम गोंयकारांक आनी गोंया भायल्या आनी देशाच्या सगळ्या लोकांक हांव उन्मदीत परबी दिता. आयज जे स्वप्न आयज ते गांवचे आसले म्हणजे देशाचे आसले. कित्याक जगत जेता बाबळेश्वर. कित्याक हे महादेवाचे गण चंद्रेश्वर भूतनाथ आनी हे आरोलीचो वेता माडेश्वर साळेश्वर हे सगळे बोडगेश्वर आनी ह्यो खापळेश्वर सांगपाचें गजाल म्हणजे कितें
महाबळेश्वर वचोन थंयसर जेन्ना खापरेश्वराची मुर्तीक हात घातलो तेन्ना हे सगळे महादेवाचे गण गेले थंयसर आनी ताका थंय त्याच जाग्यार बसयलो. ही खाती आयज देवाची मुर्ती पळोवनूच न्हू अशें दिसता कितें देव लोकां कडेन उलयता आनी सगळ्याक खाती निर्माण जाल्या. कित्याक आतां हे महाबळेश्वराची खाती आख्या जगाचेर पसरतली. इतलेंच सांगून हांव तुका सगळ्यांक देव बरें, मिडियाचेर देव बरें करूं.